पण आज झारखंडात कितें जालां अक्षरशः उजो पेटल्या भाशेन आमचे स्टुडंटांक एक क्रिमिनल कशें तांकां ट्रीट करता आनी इतले की बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घातला आख्खे रस्त्यार सगळे कडेन हे कोणाक घालता जेन्ना एक बॉर्डर क्रॉस करपा जायना टेररिस्ट भितर सरपा जायना तेन्ना असले बार्ब्ड वायर फेन्सिंग घालता 7-8 फेन्सिंग क्रॉस करून सुद्दां ते लास्टा मुखार पावले स्टुडंट म्हणजे तेंचे इतले डिटर्मिनेशन तांकां थिंगा दिसता तेंचो सरकार आयकपाची तेंची कांय मनस्थितीच ना दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू द वॉयस ऑफ द स्टुडंट बट वेन द सेम थिंग हॅपन एट जंतर मंतर हेच काँग्रेस लिडर आनी तेंचो मुखेल बाब राहुल गांधी मुखार आशिल्लो सारको दाखोवपाक आज तेजो आवाज खूंय गेलो आज आवाज हे काँग्रेस पार्टीचो खूंय गेलो पार्लिमेंट म्हणल्यार एक फोरम असले आहा की कितें ग्रिवेन्सीज आसा देशान कितें चलता थिंगा रेज करपा जाय दॅट इज द हायस्ट फोरम देफोर इट्स कॉल्ड द ऑगस्ट हावस पार्लिमेंट आमी म्हणटा लोकशाही पद्दत प्रमाणे थिंगा मांडावळ करपा जाय आमी कितें पळयता थिंगा बिजनस ट्रान्झॅक्ट करपाकूच दिना आनी जी मागणी म्हणटा पयले स्टेटमेंट कर मागीर म्हणटा डिस्कशन कर सरकार जेन्ना एनावन्स करता माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी येवन आपण थिंगा उलयतले स्पश्टीकरण प्रत्येक विशयाचेर दितले तेन्ना परत दुसरे मागणी येता म्हणजे एवरी टायम शिफ्टींग द गोल पोस्ट म्हणटा ताका म्हणजे तांकां डिस्कशन पार्लिमेंटान जाल्लें नाका हें कितें दाखयता की तांकां फकत समाजान फूट हाडून लोकांक मुखार काडून एक किओटीक सिच्युएशन केल्लें जाय